येवच्या आधी कर्नाटकाक दिल्ले म्हादय संदर्भातले पत्र घेयात फाटी नाजाल्यार इफ्फी वेळार जातल्या तांडवाक दियात तोंड प्रकाश जावडेकराक गोंयच्या आंदोलकांची शिटकावणी मुख्यमंत्री विचारता कित्याक करतात रे बेठ्ठो बोवाळ मातशे पाशियेस काडात हॉटेला मुखावेल्या खाजगी टुरिस्ट टॅक्सी स्टँड बेकायदेशीर ड्रायव्हरांची सतावणूक थांबूंक ना जाल्यार परत वयतले कोर्टात गोवा माइल्स टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी चिमलाची ती सुवात आधीच आसा सरकाराच्या ताब्यांत एकल्याचो बळी आणि कांय जाण गंभीर जखमी जाले उपरांत सरकाराक होलमले सत ओव्हरब्रिज बांदपाची आडमेळी जाली पयस लोकांच्या मतांक येवंक लागला मॉल मुरगांव पालिका मंडळान संमत केलो लोकांनी केल्लो दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान 20 नोव्हेंबराक इफ्फीच्या उक्तावणाक येवंक जाय जाल्यार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाक म्हादयचेर दिल्लें पत्र फाटी घेवचें अशें सांगून गोंयचे विरोधी पक्ष आनी हेर संघटनांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या तशेंच म्हयनोभरा खातीर गोंयांत लायिल्ले 144 कलम अयोध्ये प्रकरणाक लागून न्हू जाल्यार म्हादय आंदोलनाक भिवन लायला असोय दावो तेंच्यांनी केला मात मुख्यमंत्री म्हणटा बेठोच बोवाळ करूं नाकात आनीक 2-3 दीस वाट पळयात कळसा बांडुरा कॅनलाचें उदक मलप्रभा न्हंयत वळोवपा खातीर केंद्रान कर्नाटकाक दिल्लेलें पत्र फाटी घेवपाची 10 दिसांची मुजत बुधवारा सोंपली देखून इफ्फी तोंडार आसतना विरोधकांनी आंदोलनाची भास सुरू केल्या म्हादय बचाव आंदोलन आणि प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट फॉर गोवा ह्या संघटनांनी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन गोंय आणि केंद्र सरकाराचेर फोग काडलो म्हादय बचाव आंदोलनान 18 नोव्हेंबरा पणजे मेळावो घेवपाचें जाहीर केलां 18 तारखेक नोव्हेंबराक सोमार दीस गोमंतक मराठा समाज हॉलान म्हणजे इंडोर कार्यक्रम तो दनपारच्या 3:30 एक 300 निवडक कार्यकर्त्यांचो मेळावो आमी घेवपाचे आसा सुरवातीक हे 300 कार्यकर्ते म्हणजे ज्यो संघटना तो पर्यंत सामील जातले तांच्या प्रातिनिधीक स्वरुपान जे कोण कार्यकर्ते प्रमुख आसतले ऑर्गनायज करणारे अशा ऑर्गनायझर्स सादारण आमी लिस्टिंग केलां ताजें सगळ्या कडांनी आनी इतले येतले आनी तांकां थंय मार्गदर्शन अशें आसतलें दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान परत एक फावट ट्वीट करून आवाज केला जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ट्वीट करतना आयज येतलो फाल्यां येतलो ह्या गिताचो आदार घेवन सरकाराची धजा मारल्या एक आशेचें किरण अशें दिसता की जे एनजीटीन आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जे पिटिशन घालां हें पिटिशन फुडल्या आठवड्याक केन्ना तरी येतलें आनी हे पिटिशनान गोंय आनी गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी म्हादय नदी डायवर्ट करूंक मेळची ना हातून म्हाका खात्री आहा म्हादय बचाव आंदोलन आणि प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे कांय मुखेल फुडारी एका तेंपार अयोध्येक राम मंदिर बांदपाच्या आंदोलनात सक्रिय आशिल्ले पूण अयोध्या प्रकरणाक लागून गोंयांत म्हयनोभर 144 कलम कित्याक असो प्रश्न तांणी केला तांच्या मतान अयोध्येच्या नांवान म्हादयचें आंदोलन आडावपा खातीर केल्ली ही भाजपा सरकाराची धडपड अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी हांच्यांनी दादल्या म्हणजे खंयच एकठांय येवपाचें ना कारण त्या वेळार इंटरनॅशनल प्रेस सुद्दां गोंयांत आसतली म्हणून ह्या सरकारान 144 जे आसा हे अजुनूय कंटिन्यू केला आंदोलन जातलें प्रकाश जावडेकर गोंयांत येतले तांकां गोंयकारांची म्युजीक फेस करची पडटली आतां 144 जें आसा राम मंदिराचें कितें रिपरकशन्स हांगा आसा गोंयांत हांगा हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव जे आसा हे बऱ्या पद्दतीन रावतात हांगा 144 एक म्हयनो दवरपाची कांयच गरज ना हें उत्तर प्रदेश आनी बिहार न्हय जम्मू काश्मीर न्हय त्यामुळे ह्या लोकांनी आपली पापां लिपोवपा खातीर हें सगळें केल्लें आसा अशें आमकां दिसता आनी त्यामुळे आमी खंयच्याय वेळाचेर कितेंय करूंक शकता मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी ह्यो सगळ्योच गजाली फाफडून उडयल्यात तो खंय प्रकाश जावडेकरा कडेन उलयला फुडल्या 3-4 दिसां भितर खंय सगळें जाग्यार पडटलें अरे आता फक्त 10 दीस जाले एकूय दीस रावना ताका ओपोजिशन खूब एलिगेशन करता ताका काबूच ते रे मातशें तरी राव मरे येतले केन्ना तरी फाल्यां परवा कितें तरी रिप्लाय येतलो
पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब, अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख. सेगीत जातले सतावणुकेक बेजारिल्ल्या गोवा मायल्स टॅक्सीवाल्यांनी टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांच्या विरोधात मोर्चा उघडला. तांच्या कोतान दरेका हॉटेलांच्या भायर आशिल्ले तांचे खाजगी टुरिस्ट टॅक्सी स्टँड पुरायपणान बेकायदेशीर. तांच्या ड्रायव्हरांची सतावणूक बंद जाली ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी गोवा मायल्सवाल्यांनी दिल्या. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान गोवा मायल्स आणि टुरिस्ट टॅक्सीवाल्या मदले वॉर तेंगशेर पावला. ड्रायव्हरांनी बिरेस्तारा येरादारी संचालकाची भेट घेतली. उपरांत गोवा मायल्साचो धनी पराशर पै खोतान पत्रकार परिशद घेतली. पळयात तो कितें म्हणटा तो. Local goons and not the taxi owners doing the honest business have been involved in social terrorism by indulging in the attacks on our drivers. The main contention of the attackers is that they have been allotted the stand outside a particular hotel by the authorities, but there is no provision as per RTA norms to have such illegal stands. The permit issued by the Goa State Transport Department mentions that the taxi operator have to operate from the residence or office. There is no provision for any stand. This is an exception for yellow black taxis. If they have an agreement with the hotel, then they have to take permission for the same from the transport department within 15 days. The crowding of taxi operator outside the hotel is completely illegal act. The Goa Miles have been acting very cordial with the tourist taxi operators, but the attacks on the drivers are unending. If this persists, then Goa Miles will be forced to take up legal action against them. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. चिमलाच्या अपघातान सरकाराक खडबडून जाग हाडल्या. आदी बोळ झालो हे जमनीचो वाद चल्ला, पूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनकान स्पश्टीकरण दिलें हो जागो आदींच घेतला. हे जमनीचो तुकडो लेगीत खंयच्याच खटल्यांत आडखल्लो ना. थळाव्यांनी आनी तेच बरोबर सरकारी सुत्रांनी सांगलें हांगाची कामां ताकतिकेन केलीच नात. बिरेस्तारा एका टँकरान 7 गाडयांक धपको दिलो. ह्या अपघातात एकल्याक मरण आयलें जाल्यार एकलो गंभीर अवस्थेत जखमी आसा. अजून 8 जाण जखमी जाल्यात. ताच्या आदलेच दिसा एक टँकर थंय उमथल्लो, पूण कसली दुर्घटना जाली ना. पुलीस आनी थळावे सेगीतपणान भौशीक बांदकाम खात्याक हांगाचे समस्ये विशीं सांगत आयल्यात, पूण हें खातें केन्नाच गंभीर जालें ना. आतां बेगोबेग गरजेची पावलां उबारपाक जाय अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. The land has already been acquired. Now National Highways will act on it and take immediate steps for widening of the road. And with this we expect that the accident prone zone will be regulated and it will be taken care of. There is no stay. The Honorable High Court has already disposed of the acquisition matter. So at present there is no stay at all. So there is no protest. There was one person who had gone to the court, but that has been disposed of, and the court has directed that the applicant has to be rehabilitated suitably, and then the land can be taken over. The possession can be taken over. So now the steps will be taken to rehabilitate that applicant, and that land will also be taken over. As an instant measure, the signages will be put up, adequate signages mentioning that it's an accident prone area, mentioning that there is a steep curve ahead. All these important signages along with the speed limits, it will be put up on both sides of the road. But what about deployment of the police? As it requires, it seems required. We are analyzing that also as an immediate measure. Today also we have deployed some additional force and with speed control radars also. So in course of time also we will examine the possibility of having a continuous manning of that area. थळाव्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन निवेदन भेटयलें. शुक्रारा हे सुवातेची पळोवणी जाली. पळयत. आमची सकाळी 3 सुमार आयज दनपारां कलेक्टरा वांगडा मिटींग जाली, वेर वी हॅव सजेस्टेड देम फॉर सम सेफ्टी मेजर्स. इमिजिएटली जर तुमी काम हायवेचें करूं शकना जाल्यार आमी थोडो रोड ऑलरेडी जो एक्वायर केल्लो आहा ते वायडनिंग करपाक लायला आनी तेंच्यांनी आमकां एन्श्योर केला. तशेंच आमी आमचो मेमोरंडम घेवन सीएमा कडेन येयल्ले. सो हेल्दी डिस्कशन जालां आनी सीएमान आमकां एन्श्योर केलां की आमी जे रिक्वेस्ट दिल्या तांकां ते तेंच्यांनी बाय मंडे सुद्दां काम स्टार्ट करता अशें आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिलां. हो बायपास जो आसा तो मेर्शेच्यान चिंबलच्यान वयता
आनी तो जंक्शन जो चिंबेल आसा पळय ते इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट जंक्शन की सगळ्या लोकांक ते लागता, जे आमचे चिमलकारांकूय लागता, प्लस भायरच्यान जे वयल्यान हायवेच्यान लोक येता गाडी घेवन तांकांय लागता. आनी तो एक्सिडेंट प्रोन झोन एरिया आसा तेन्ना आमी सीएमांक सगळे सविस्तर म्हायती आमी सीएमांक दिल्ली आसा. आनी आमी तांकां सीएमांक कितें सांगलां एक्झॅक्टली की थंयसर लायट सिग्नल ना, सिग्नल्स ब्लँकेट्स सगळे तरेचे कितें वेवस्था तितकी करा, वायडनींग ऑफ रोड जावं सगळें घेवन करून बुश कटिंग्स ते मंडे ऑनवर्ड्स तेणी स्टार्ट करता सांगलां. आनी जाता ते पर्यंत आपूण इमिजिएटली स्टार्ट करून काम करून घेता सांगलां. जे कितें कोर्ट मॅटर जावं कितें उरलां ते सुद्दां आपूण सॉल्व करता सांगलां सीएमान. पणजी आणि चिंबलाच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नाफ्टान भरिल्ली बोट दर्यांतल्यान भायर काडपा खातीर शुक्रारा सांज मेरेन कामाचो आदेश दितले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला. उपरांत बोट काडपाच्या कामाक बेगीनाच सुरवात करतले अशें तेचें म्हणणें. परवानगी दिले उपरांत शिपिंगाचो डीजी कामाचो आदेश जारी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दोना पावलाच्या दर्यांत आडकून पडिल्ली ही बोट भायर काडपा खातीर फाटल्या 15 दिसांच्यान सरकाराची यत्न चालू आसात. नाफ्ताची वर्क ऑर्डर दिवपाचें काम मोस्ट प्रोबेबली आज सांची पर्यंत जावपाक जाय, कारण तेजे डिटेल सगळे ऑलरेडी डीजी शिपिंगा कडेन धाडला. डीजी शिपिंगा कडल्यान जर प्रोविजन म्हणजे आज परमिशन्स आयले कदाचित आज सांची नाल्यार फाल्यां पर्यंत तांकां वर्क ऑर्डर जी आसा ही दिली वयतली. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. CZMPच्या विशयावेल्यान सरकारी अधिकारी आनी थळाव्यां मदीं गोंयांत गैररज चालूच आसा, पूण मुरगांवची पालिका ताका आडवाद थारल्या. वास्कोच्या कांय नागरिकांनी तयार केल्लो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान शुक्रारा मुरगांव पालिका मंडळान स्विकारलो. मुरगांवचो CZMP मुखेलपणान हातावेगळो करचो अश्यो राज्य सरकारा कडल्यान सुचोवण्यो मेळिल्ल्याचे मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगले. ताका लागून शुक्रारा पालिका मंडळान बेगोबेग बसका घेवन CZMPचेर चर्चा केली. लोकांनी तयार केल्लो प्लान पालिका मंडळा मुखार दवरला आनी चर्चे उपरांत मंडळानूय तो पास केलो. सगळ्यांक घेवनूच हो प्लान केल्लो आसा आनी आमी इवन 2 दीस पयलीं आमी पेपरार एड घातलेले की कितें कोणाची क्वेरीज आहा जाल्यार तेणी येवन आमकां सजेशन दिवपाचें. तेज्या प्रमाणे म्हाका दिसता 1-2 क्वेरीज येयला, तेज्या प्रमाणे आमी चेंजीस करपाक समज जाता जाल्यार करतले आनी समज कितें जायना जाल्यार आमी परत मांडटले तेंचे कडेन सावयो आमच्या एक्सपर्टा कडेन. तशेंच आतां आमकां सगळ्यांनी युनिवर्सली डिसायड केलां की आमचे 25 कावन्सिलरांनी डिसायड 2 कावन्सिलर नासलेले 23 कावन्सिलर डिसायड केला की तो प्लान आमी फुडें व्हरपाचो म्हणून. आनी आजुनूय सपोज कोणाचे क्वेरीज आहा तरी सुद्दां आमी 1-2 दिसाचो टायम दिला. 2 दीस आमचे कडेन दवरून समज कितें आहा जाल्यार आमी सजेशन लोकांचे आहा जाल्यार आमी घालतले आनी prepared plan which the citizens prepared, taking the stakeholders into confidence, and we submitted it to the council. Council was kind enough to place it before the emergency meeting today, and there was a discussion, and the plan I believe has been approved. Now what we kept in mind was to preserve the traditional occupations, that is of the traditional fishermen and other traditional occupations along the coast. Secondly, we also kept in mind the restitution and restoration of certain areas which have been eroded over a period of time. For example, Kharevada beach. So we have proposed that the old beach should be restituted and rejuvenated. वास्कोच्यान आमचो खबराकार युरू महाले. फातोड्डेच्या कदंब एन्क्लेव्सात बिरेस्तारा सांज वेळार एका फ्लॅटाक उजो लागलो. फ्लॅटाच्या धनियाक सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जालां. Gas leakage and at Kadamba Arcade, 4th floor, second floor S4, okay, Madel, Margaon. Immediately this fire tender from Margaon reached the site and they immediately started firefighting. Actually the fire, what that owner is saying, that the fire took place at around 9:30, okay, but we got information at 10 o'clock. So 22 hours, okay. Immediately we have done good, nothing has happened, and that there was a blast in the cylinder, but that the owner was there. Loss 5 लाखांपूण जातले कित्याक कांयच उरलें ना. किचन बी सगळे लासून, किचन टायल्स बिल्स फुटोन इतलो हे पार आहा तो लासून नेवो पेंट मारलेलो तोय काबार. Our reporter Sandeep Tuekar in Margaon. परतून घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खेळांत बरी कामगिरी करपी खेळगड्यांची गोंय सरकार दखल घेतले. राज्य, राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार गोंयाचें नांव व्हड करपी खेळगड्यांचो भोवमान करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. वर्गात गैरहजर रावन वेगवेगळ्या खेळा सर्तींनी वांटो घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर खाशेली तरतूद करतलो अशें ताचें म्हणणें. जिनो खेळा पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात मुखेल सोयरो म्हणून तो उलयतालो. वेगवेगळ्या खेळा सर्तींनी वांटो घेवपा खातीर विद्यार्थी गैरहजर रावतात. तांचो हजेरीपट पुराय जावं नाशिल्ल्यान ताका परिक्षेक बसपाक मेळना. ताका लागून आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सर्तींनी वांटेकार जावपाक दिनात. ह्या सुवाळ्यात मानाचे सोयरे म्हणून जिनो फार्मास्युटिकलचो वेवस्थापकी संचालक दिलीप साळगांवकर आनी ताचो पूत दोतोर सागर साळगांवकर हजर आशिल्ले. National Games in October 2020, we are preparing for the infrastructure. More than 250 crores we are spending for the infrastructure, and again for the 200 crores of rupees we'll spend for the actual for the National Olympics. आणि ताच्या खातीर प्रिपेरेशन ऑलरेडी चालू झाल्या. सगळे ऑनबोर्ड म्हणजे डिफरंट गेम्स म्हाका दिसता देर आर मोर दॅन 25 to 30 गेम्स. ही गेम घेण्या फाटी फक्त एकच उद्देश आसा मेन म्हणजे गोंयांत नॅशनल गेमीन पार्टिसिपेट जावपी टिमी आनी इंडिविज्युअल्स हे तयार जावचे जेणे करून दे कॅन पार्टिसिपेट इन टू द नॅशनल गेम्स. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान अशा पद्दतीचे अवॉर्ड्स दिवप अत्यंत गरजेचे आसा. ह्या वर्सा सोड फुडल्या वर्साच्यान दोज आर डुईंग एक्सलंट एट द नॅशनल लेवल तांकां ह्या पद्दतीचे अवॉर्ड दिवपाचे प्रोविजन हे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्साक सांगता आनी फुडल्या वर्साच्यान डेफिनेटली ह्या पद्दतीचे अवॉर्ड दिवप. जस्ट रिसेंटली सांगता वन बॉय हू इज प्लेइंग फॉर द FC गोवा ताका बँगलोर काय खंय तरी मॅच कंटिन्युअसली ताका कोचिंगाक वचपाक जाय आसता. ताचें म्हणणें आसता की आपल्याक एग्जामीक बसपाक एलाव कर. हांवूय करूंक शकना बींग अ CM. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो. हांवें फोनूय केलो कॉलेजीच्या प्रिंसिपलाक. तो सांगता बाय रूल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. बट यू आर सेइंग इट इज रायट आनी इज रिप्रेझेंटींग तो प्रोफेशनल खेळटा बरोबर आसा. बट ताका जर प्रमोट करतलो आसत जाल्यार समथींग प्रोविजन हें आमकां करप अत्यंत गरजेचें आसा. आमीच तांकां बूस्ट करचें पडटलें, आमीच तांकां पुश दिवचो पडटलो. देन ओन्ली ओके ह्या पद्दतीचे प्लेयर जे आसा हे तयार जावपाक शकता. It gives me immense pleasure to extend on behalf of my own company, Mrs. Juno Pharmaceutical Private Limited, a very warm welcome to each one of you for this awards function. We are particularly happy to have with us our Honorable Chief Minister as the chief guest, who, as Jovit Lopez just mentioned, will share his views on development of sports in Goa while he addresses all of us. गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन जिनो फार्मास्युटिकलच्या जोड पावलान ह्या पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले. उत्कृष्ट दादलो खेळगडो म्हणून रॅली ड्रायव्हर वैभव मराठी आणि उत्कृष्ट बायल खेळगडी म्हणून भक्ती कुलकर्णीचो भोवमान केलो. उत्कृष्ट दादलो खेळगडो वैभव मराठी, उत्कृष्ट चली खेळगडी भक्ती कुलकर्णी, उदेंतू खेळगडी शृंगी बांदेकर, विशेष क्षमतेची खेळगडी सुवेद सतीश लोटलीकर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक क्लिफोर्ड मिरांडा, उत्कृष्ट पंगड 2018 ते 19 गोवा बॉक्सिंग टीम. खेळात बरी कामगिरी केल्ले महाविद्यालय वुमन सांत झेवियर कॉलेज म्हापसा, उत्कृष्ट महाविद्यालय मेन गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळी, गांवगिऱ्या वाठारांतले उत्कृष्ट महाविद्यालय गव्हर्मेंट कॉलेज केपें, उत्कृष्ट फोटो पत्रकार नंदेश कांबळी नवीन टायम्स, उत्कृष्ट व्हिडिओ पत्रकार तुळशीदास च्यारी प्रुडंट, उत्कृष्ट खेळा पत्रकार मार्कुस टायम्स ऑफ इंडिया पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. HDFC बँकेन ग्राहका खातीर लोन मेलाचे आयोजन केल्ले. ह्या मेलाच्या माध्यमांतल्यान बँकेन गाडयो तयार करपी सगळ्या कंपन्यांक एका पाख्यातळे हाडिल्ले. ह्या मेला विशीं ऑटो लोनाचे विभागीय प्रमुख मोहित गुप्तान अदीक माहिती दिली.
Yes, this is a loan mahotsav kind of a situation where we had called all the automobile manufacturers to display showcase their products. We have commercial vehicles, we have commercial equipments, we have our personal loan, we have our gold loan. So all products come together and doing kind of a mela kind of a thing for Goa. As you know, we have 50% reduction under tax, RTO tax. So to promote people to buy cars, we have organized this kind of a mela, and we are planning to do in 18th and 19th in Mapsa, then 2 loan melas in Margao, and then we will call all these customers who takes loan from this loan mela and do a felicitation of these customers and in a grand function. साई प्रकाश रायकर आणि भावना रायकर यांच्या ममाज कॉर्नर ह्या डायनिंग रूमाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी उक्तावण झाले. आम्ही ममाज कॉर्नर म्हणून एक इन फूड कोर्ट इन मॉल गोवा आम्ही स्टार्ट केल्ले इन 2016. ते फक्त नॉर्थ इंडियन स्पाइस म्हणून आशिल्ले आणि वी गॉट एक्सपिरियन्स इन द फील्ड ऑफ फूड इंडस्ट्री आणि आम्ही स्लोली आम्ही म्हणले की पाटो एरियान यू नीड प्लेस वेअर पीपल कॅन गेट गुड होमली फूड, दॅट इज फिश करी राईस फॉर द ऑफिस गोअर्स प्रोफेशनल्स, तांकां they need good food. म्हणून आम्ही we thought of this idea of starting Mama's Corner in Pato. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया आणि इर्शाद शेख. सिनेमा शूट वा एडिट करपाक गोंयकारांक मुंबय वा हेर राज्यांतल्या स्टुडियोनी कितें वचपाची गरज? गोंयच्या सिने निर्मात्या खातीर सगळे तरेची सुविधा गोंयांतच मेळोवन दिवपाची आमी तयारी चलयल्या. कॅमेरे, एडिटींग रूम आनी जायत्यो संबंदीत गजाली गोंय सरकार गोंयांतच उपलब्ध करून दितलें. गोंयचे फिल्म इंडस्ट्री खातीर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन यत्न चलयल्यात. सिनेमा शूट वा एडिट करपाक गोंयकारांक मुंबय वा हेर राज्यांतल्या स्टुडियोनी कितें वचपाची गरज? गोंयच्या सिनेमा निर्मात्या खातीर सगळे तरेच्यो सुविधा गोंयांतच मेळोवन दिवपाची आमी तयारी चलयल्या. कॅमेरे, एडिटींग रूम आनी जायत्यो संबंदीत गजाली गोंय सरकार गोंयांतच उपलब्ध करून दितलें. गोंयचे फिल्म इंडस्ट्री खातीर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन यत्न चलयल्यात. खुश फॅमिया हे ओरिजिनल वेब सिरीजाचे शुक्रारा लॉन्चिंग जालें. त्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो. ही वेब सिरीज पुरायेन गोंयांत शूट केल्या. गोंय आनी गोंयची वळख जगा मुखार हाडपा खातीर गोंयची फिल्म इंडस्ट्री आदार थारू येता असो हावेसय गोविंद गावडेन ह्या वेळार उक्तायलो. जो कॅमेरा लागता किंवा तांकां सावंड रिकॉर्डिंग स्टुडियो लागता, एडिटींग रिकॉर्डिंग स्टुडियो लागता, एडिटींग स्टुडियो लागता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी इन हावस जावपाक शकता काय कितें ह्या संदर्भात आमचो प्रयत्न आसा. इन्स्टेड ऑफ गोईंग टू द मुंबय फॉर एडिटींग एंड बाकी सगळ्यो काही गोष्टी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर जाल्यो जाल्यार गोंयचे आमचे फिल्म प्रोड्युसरां खातीर बऱ्या एखाद्यो काही गोष्टी दीस येवपाक शकता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हगेलो पावलो हांवें मारपाचें हांवें ठरयलें आसा. गोवा वील बॅक टू द सच अ ग्रेटर हायट्स because you have shown especially the beaches, but we also invite you to see our interland tourism to the greater height because it will have a very great punch in terms of tourism and the scenic beauty of Goa is concerned. खुशफॅमिया ह्या नव्या वेब सिरीजाचो ट्रेलर www.glamplex.tv आणि नेटफ्लिक्साचेर पळोवपाक मेळटलो. खुशफॅमिया एकचार इश्टागत आनी खोशयेचे जिणेचें दर्शन घडयता. परवरी सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. आनी आतां मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज रावंड अप. विद्यार्थ्यांक सुरक्षीतपणान रस्तो उपपाक मेळचो, येरादारीची गजमुड्डी जावची न्हू ह्या खातीर फोंडें पालिकेन आल्मेदा हायस्कुला कडेन पायपूल बांदपाचें थारायलां. शुक्रारा जाल्ले बसकेंत ह्या विशयी थाराव पास केलो. फोंड्याच्या नवदुर्गा देवीच्या जात्रेक शुक्रारच्यान सुरवात जाली. ही जात्रा फुडल्या ब्रेस्तार मेरेन भरतली. मजगतीं वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. फोंड्याच्या मडकय वाठारांतल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्या वयल्यान सदांच यो वच करप्याक ताचो बरोच त्रास जाता. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हाचेर लक्ष दिवन तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. 14व्या वित्त आयोगा सकयल मडगांव पालिकेक मेळिल्ल्या एकूण
अनुदानांतले 2.5 ते 3 कोटी रुपया खर्च केल्यात. रिक्षा, झाडां कातरपाचें मशीन, JCB आनी हेर वस्तू विकत्यो घेवपा खातीर सरकाराक प्रस्ताव धाडिल्ल्याचे मडगांव पालिकेची आदली नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायान सांगले. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.